काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या डिनाक घेराव घातलो आणि फाटल्या 2 वर्सां सावन निवृत्त मुखेल क्लार्क कालिया गांवकर हेका बेकायदेशीर दिल्ल्या मुदतवाडी विशीं जाब विचारलो। निवृत्त जावन लेगीत ही बायल गोय वैजकी महाविद्यालयात काम करता आणि जीएमसी जाल्ल्या नोकरी घोटाळ्यांत ह्या बायलेचो व्हड हात आसा असो आरोप काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी केला। तशेंच ह्या प्रकरणाची खर कारवाय करून संबंधीत अधिकाऱ्यां आड कारवाय करपाची मागणी लेगीत काँग्रेसीन केल्या। कालिया गांवकर ही बायल मनीस जी गोवा मेडिकल कॉलेजीचे रिक्रुटमेंट सेल आसा ती हेड क्लार्क आशिल्ली 2020 31 डिसेंबराक ती रिटायर जाली आणि ह्या 31 डिसेंबराक 2 वर्सां जायत आयली। रिटायर जावन बसून ही बायल मनीस इलिगली तें जें ऑफिस आसा तें ऑक्युपाय करून बसलेली आसा। तिका सरकारी गाडी, तिका सरकारी ड्रायव्हर आणि सगळे तिका जे 2020 रिटायर जावन बसून 2 वर्सां ती आता सगळे जे गोवा मेडिकल कॉलेजचे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट ज्यो फायल्स ती एक्सेस करता। आमी आयकलां की जे गोवा मेडिकल कॉलेजींचो जॉब स्कॅम जालो, मेगा जॉब स्कॅम, जेतून 90% 70% लोकांक जॉब मेळ्ळे। अख्खे गोंयचे जे तरणाट्याचेर अन्याय करून फक्त 70% लोकांक जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान जॉब मेळ्ळे तेन्ना ह्या जॉब स्कॅमान ही बायल मनीस रिक्रुटमेंट सेलाची जी इन्चार्ज आशिल्ली हेड क्लार्क हिजो ह्या जॉब स्कॅमान व्हडलो हात आसा। आणि आज तुमकां खबर आसा हायकोर्टान हो मॅटर पेंडींग आसा आणि हायकोर्टान मॅटर पेंडींग आसतना ह्या बायल मनशे कडल्यान आमचो आरोप आसा की हे जे सगळे भितर जे डॉक्युमेंट्स आसा, जो एविडन्स आसा तो हो तिणें हांगा डिस्ट्रॉय करपाक हेल्प केल्लो आसा। इलिगल वाटेन जे सगळे तिणें जे करून नोकऱ्यो दिल्ल्यो, पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्ल्यो, ते पोचोवपाक लागून तिका मंत्र्याच्या आशिर्वादान आज ती हांगा बसल्या। ती डिनाक, ती डायरेक्टराक, ती कोणाकूच आयकना। आज डिनाक आमी चिटकावणी दिली की ही ताबडतोब आयज तुजो कदाचित लास्ट डे आसतलो, फायच्यान जर ही बायल मनीस हांगा ऑफिसान बसत जाल्यार आमी आमचे पद्दतीन कितें करपाचें आमी करतले। डिनान आमकां अश्युरन्स दिला आनी आमी डिनाक तेंय सांगलें ताबडतोब हेजेर इन्क्वायरी बसय, इन्क्वायरी बसून जे लोक हितून इनवॉल्ड आसा तिका सरकारी गाडी दिवपाक, कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो ती आज ही गाडी घेवन सर्रास भोंवताली। डायरेक्टरान आनी डिनान सांगला जे कोण ट्रान्सपोर्टाचो इन्चार्ज कोण आसा तेजे कडल्यान आमी रिपोर्ट घेता आणि आमी ती मागणी केल्या की जे तिणें दीस गाडी घेवन ती भोंवल्या तिजे पेन्शनांतल्यान हे सगळे पयशे तिचे रिकवर जावपाक जाय। सो डिनान सांगला हेजेर इन्क्वायरी बसयता आणि फुडल्या मंगळार पासून आमकां हेजो रिपोर्ट आपूण सबमीट करू। फायच्यान ती येवपाना हे तेणें आमकां अश्युरन्स दिला।